एक अशी जोडी आमच्या ह्या आयच्या भागा भितर आसा जांकां दोगांयकी साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. ज्योतिबाईक बाल साहित्याचो आनीक संपदाबाईक युवा साहित्य पुरस्कार. आनीक म्हाका दिसता घडये भारतीय हातूंत भितर सुद्दां एकमेव अशी हें आसत एग्जाम्पल आसत तातूंत आवयक आनीक कितें दिसता दोगांयकी पुरस्कार मेळप. आवय म्हण तूं कशें दिसता? सगळ्यात पयलीं तुमचें हें हांव सदर पळयतां ल्हान जालें म्हान म्हाका बरें दिसता प्रिंट मिडियाचेर की वेगळ्या वेगळ्या हातूंत. आनी आज म्हाका चड बरें दिसता की तुमचे कडेन उलयतना. म्हज्या पयलीं हो पुरस्कार संपदाक मेळिल्लो आसा म्हाका दिसता 2021 आनी तेन्ना तर म्हाका खूब आनंद जालो की संपदा बेजिकली इंजिनियर भुरगें, पूण जेन्ना ताका बरोवपाचें हें दिसलें बरें दिसलें तर हांवें ताका म्हणिल्लें की तूं बरें पूण तूं लेखक म्हणून सिद्ध करून दाखय. कारण तूं दिसाची 7-8 वरां हें साहित्याक दिता संशोधन. जेन्ना तुमी सिद्ध करतकच मागीर तुका दुसरें कांय ना. आनी जेन्ना ताका पुरस्कार मेळ्ळे तेन्ना म्हाका दिसलें की हें लेखक म्हणून हांवें सिद्ध केलें. हो म्हाका मेळिल्ले भशेन ताका मेळटा म्हाका चड आनंद दिलो. आणि तुका जेन्ना मम्मीक मेळ्ळो कारण धुवेक पयलीं मेळ्ळो आनी आवयक मागीर म्हाका मम्मीचे वेळार खूब आनंद जालो, सामको खरोच आनंद जालो. कित्याक मयुरी म्हाका तिची कादंबरी आवडटा आनी तिचें साहित्य एकंदरीत म्हाका आवडटा. सो म्हाका मम्मीच्या वेळार चड आनंद जालो अशें म्हाका दिसता. म्हज्या वेळार जालोच आनंद पूण मम्मीच्या वेळार इल्लो चड जालो.